नमस्कार येवकार गोवा टुडेक सुयश गावणेकार दोंगोर पोखोल्लो उंदीर पासा उंदराच्या पांढऱ्याक 17 बोथे धरतलो शाणो अकलेंत कोथे उंदराचे तिडकीन घर उजार दोंगोर पोखोल्लो उंदीर पासा जोडटलो जोडून लुट्टलो लुटून फरार देड दमडी हातार तुघलकी कारभार दोंगोर पोखोल्लो उंदीर पासा पड पायलेच्या परिवार नाल्ली अन्नाटी हातार राखणदार उठलो पोटार दुष्ट चक्राचो कर्तबगार दोंगोर पोखोल्लो उंदीर पासा संसाराचे संसार देशोधडीचे हुमऱ्यार कोण विघ्न संतोषी कोणाच्या पथ्यार सुडाचो साक्षात्कार दोंगोर पोखोल्लो उंदीर पासार सविस्तर खबरांनी हेडलायन्स काँग्रेस सोडून बीजेपीत गेल्ले 10 आमदार अपात्रच आपूण सभापती आशिल्लो जाल्यार धपक्याक निर्णय दिवपाचो पक्ष विलीन जाल्लो ना प्रतापसिंह राणे हेड ऑन मायनिंग बंदीचो गोंयचे अर्थव्यवस्थेचेर ताण मायनिंग एकदाचे सुरू करात विधानसभेत नीट अर्थव्यवस्था रसातळाक फाटल्या 8 वर्सांत सरकारान केलें कितें राणेचो प्रस्न मायनिंग महामंडळूच करपाचें आशिल्लें जाल्यार इतलीं वर्सां MMDRच्यो काणयो कित्याक सांगल्यो केंद्रांत खासगीकरण गोंयांत उपराठो कारभार महामंडळांचेर प्रस्नचिन्ह गोंयांत कोविडाच्यो केसी वाडूंक सुरू नोव्हेंबरांतली परिस्थिती परत ब्रेस्तारा 189 नव्यो केशी एक्टिव्ह केशी 1278 शिगमो रद्द करपा विशीं चित्त सरकार शुक्रारा निर्णय मडगांव पालिकेक 50% मायज ओबीसी आरक्षणा आड याचिका हायकोर्टान करून घेतली दाखल निर्णायक सुनावणी जुनात सांगे पालिका आरक्षणा आड याचिका भायर 31 मार्च मेरेन दुधकारांक 1.5 कोटी दर फरक लिटराक 82 पैसे एप्रिल 2020 ते फेब्रुवारी 2021 मेरेनचो फरक 176 सोसायटी 4,000 दुधकारांक लाव डेअरी खंय 3 कोटी फायदो आणि कदंबाच्या ताफ्यांत इलेक्ट्रिक बसी फुडल्या म्हयन्या सावन रुटार आता चार्जिंगाची तयारी मडगांव डेपोंत मेन स्टेशन पणजे वास्को काणकोणा सब स्टेशन काँग्रेस सोडून बीजेपीत गेल्ले 10 आमदार कायद्यान अपात्रच आपूण सभापती आशिल्लो जाल्यार धपक्याक अपात्र करपाचो पक्ष विलीन जाल्लो ना ताका लागून ते पात्र जावंकूच शकनात अशें स्पश्ट विधान सिनियर राणेन केलां प्रतापसिंह राणेन विधानसभेत आमदार म्हूण 50 वर्सां पुराय केली ते निमतान हेड ऑन मुलाखतींत ते उलयले सभापती म्हणून तुम्ही काम केलां तुमकां लेजिस्लेटिव्ह प्रोसेस सगळी खबर आहात आणि आज जेन्ना हे डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन 10 जाणांचे सभापती मुखार आसा तुम्ही जर सभापती आशिल्ले आज तुम्ही हे 10 जाणांचे डिस्क्वॉलिफिकेशन म्हणून पळयतात काय क्वॉलिफिकेशन म्हणून पळयतात? I would have disqualified them. You were disqualified. Yes. Because there is no split in the original party. And this will go to the Supreme Court or High Court, whatever, wherever it is. Is there a split in the original party that put them up to the election? So त्यांचे तकलेर टांगती तलवार आसा. But तुम्ही इतली क्लियर आहे की तुम्ही जर सभापती आशिल्ले you would have disqualified. You would no, I would have पक्षाचें नासतलें. सभापती म्हणटा करेक्ट तुम्ही सभापती आशिल्ले जाल्यार डिस्क्वॉलिफाय तुम्ही म्हणटा दिस इज टू बी लायक राम शास्त्री करेक्ट यू हॅव टू बी लायक राम शास्त्री सो दिस इज अ फिट केस फॉर डिस्क्वॉलिफिकेशन absolutely there is no split in the original party that put them up for election तुम्ही स्पष्ट that cannot there is no split at that time when they split
आतां स्प्लीट जाली जाल्यार काय उपयोग पडपाना तो, हेंय लक्षांत दवरा. आतां आमच्या पार्टीन जर काही लोकांनी स्प्लीट घडोवन हाडली, it will have no effect. Because at the time of split, when they should have been split in the original party. That is not there. Hence, they stand to be disqualified, according to me. 50 वर्ष जाली फुडली इलेक्शनाची कितें लोक म्हणटात तुम्ही कॉन्टेस्ट करचे, तुम्ही कितें म्हणटात? मायनिंग बंद पडत सावन मायनिंगाचेर पोट भरपी ट्रकवाले, बार्जवाले, कॉन्ट्रॅक्टर कितलेशेच जाण बेकार पडल्यात. मायनिंग एकदांचें सुरू करात म्हूण विधानसभेंत नीट. कॉर्पोरेशनान लोकांच्या पोटा पाण्याचो प्रस्न खऱ्यांनीच सुट्टलो काय म्हूण दुबाव. राणे म्हणटा इकॉनॉमी रसातळाक गेली. फाटलीं 8 वर्सां सरकारान कितें केलें ताची खंय जाप दिवची. सुभाष फळदेसाय म्हणटा मायनिंग एकदांचें सुरू करात. The main industries, which is the backbone of the economy of the state, has been hurt. Government seems to be very silent on this. And I would like a reply from the Chief Minister that what efforts have been put in. Because Goa's economy has been hurt very badly. Where it was an export-based economy, it has also hurt the Indian industry, Indian economy also to a certain extent, but it is minor because compared to the rest of the country and the export-based industries there. But here, for a little Goa, which is half the size of a district, when we have this major industry which has come to a standstill, I would like to know what steps the government has taken and what is the present status. Are we going to go ahead or are we going to stop? I feel very sorry because I belong to that area. As I said earlier also, I see the trucks parked and rotting. You see, they are just out of work, the drivers and others. One truck can look after about 5-10 people, you know. The mechanics, the petrol pump, and all that. That has a lot of effect on the people. The economy of this area has been very badly hurt. People of Goa are very calm. They are not boisterous, they don't make noise. They suffer silently. Is the government going to allow this? I would like to ask the government, because this is something which is the major economy of the state, which has come to a standstill, and what efforts has our government done to put the economy on the rails? Whether any efforts, I didn't hear anything said. We cannot pass the buck by saying it's a central subject because it's a major mineral. This is not the way. It affects the local people, local workers, and it affects the whole economy of the state. I belong to a mining sector. हांव एक ट्रान्सपोर्ट कॉन्ट्रॅक्टर आनी आमचे जशी परिस्थिती आयिल्ली आसा ती सगळेच गोंयकारांचेर आयिल्ली आसा. अबाउट 2 to 3 lakhs population is dependent on mining activities from since 2012. We do not have any activity. We म्हणल्यार हांव म्हणटा की मायनिंग डिपेंडंट लोक आसा तांकां मे बी ट्रक ओनर्स आसतले, बार्ज ओनर आसतले, मशिनरी ओनर्स आसतले, एक्सकवेशन कॉन्ट्रॅक्टर आसतले, ट्रान्सपोर्ट कॉन्ट्रॅक्टर आसतले आनी कॅस्केडिंग इफेक्ट्स जावपी शॉप्स, गॅरेजीस, सगळी जी इकॉनॉमी आसा ती सगळी ताजेर डिपेंडंट आसा. सरकाराक मायनिंग महामंडळच करपाचें आशिल्लें जाल्यार इतलीं वर्सां MMDR दुरुस्तीच्यो काणयो कित्याक सांगल्यो? महामंडळां चलोवपाच्या सरकाराच्या तांकीचेर जाणकारांचे प्रस्नचिन्ह. गोंयच्या महामंडळाच्या कारभाराचो पंचनामो. मोदी सरकार PSUंतल्यान भायर सरता.
निर्गुंतवणूक खाजगीकरण चल्लां, गोंय सरकाराचो उपराटो कारभार, मायनिंग वयर चल्लां तें खंय गोंयच्या मिनेरांचे दसकांचे मेहनतीन. Mining, खबरूच आहा तुमकां? They have formulated Goa State Mining Corporation, which we feel जर हे करपाचें जर आशिल्लें, it should have been done all this while. Why did we waste so much of time? एक म्हणजे मायनिंग कॉर्पोरेशन करप, ऑक्शन करप किंवा अमेंडमेंट करप एक्झिस्टिंग एक्टान, हे तीन तुमच्याकडे प्रपोजल्स आशिल्लीं. गेल्या 3-4 वर्सां तुमी एक्झिस्टिंग रेग्युलेशन्सान अमेंडमेंट करतले अशें तुमी सबंद गोंयकारांक सांगले. प्रत्येक इलेक्शना टायमार प्रत्येक इलेक्शना टायमार सांगले, व्हडल्या लोकांनी प्रॉमिसीस केले, आणि आज अचानक तुम्ही मायनिंग कॉर्पोरेशनाचे पिल्लू एका सेंटेन्सान तुम्ही सोडला. How it is going to be formed, what is going to be the mandate of this mining corporation, what will be the extent and which leases will be covered. 88 लिजीसाचो कन्सेशन्साचो प्रश्न सुप्रीम कोर्टान आसा. सो म्हज्या हिशोबानुसार जे तुम्ही मायनिंग कॉर्पोरेशन म्हणटा ते तुम्ही नॉन लिस्टेड, नॉन 88 याच फक्त तुम्ही कन्सेशन्सा बाबतीन उलयतात. इफ मायनिंग कॉर्पोरेशन इज योर अजेंडा, is government capable to conduct mining business? मायनिंग कॉर्पोरेशन जरी सुरू आता जरी या वर्सा केली जाल्यार मायनिंग सगळे एरियाज आयडेंटिफाय करून फॉरेस्ट क्लिअरन्सेस, एन्व्हायरमेंटल क्लिअरन्सेस घेवपाक एक जवळ 1.5 ते 1.5 वर्सां वतले. जी घोषणा केल्या सरकारान, हय. तातूंत भितर बिझनेस किंवा इकॉनॉमिक सेन्स आसा? नो, कंप्लिटली ना. कारण तुमकां 2 गजाली सांगता. एक म्हणजे आज आमचो मायनिंग जे आसा ते इज 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिझनेस. दुसरें, मायनिंगा खातीर जो इतर लॉजिस्टिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर जो लागता, ट्रान्सपोर्टेशन म्हणा किंवा ओर ट्रान्सपोर्टेशन थ्रू बार्जेस एक्सेट्रा, यू विल हॅव टू रिलाय ऑन द प्रायव्हेट सेक्टर. नंबर 3, एक्सकवेशन इज अ टेक्निकल बिझनेस. सेलिंग अँड मार्केटिंग इज सम डिफरंट बिझनेस इन विच यू हॅव नो एक्सपर्टीज. कितलेय जरी तुम्ही प्रोफेशनल जरी घेतले, यू कॅनॉट टेक ओवर द वर्क एक्झॅक्टली विच विल बी डन बाय दिस मायनिंग कंपनी. एका सायडीक पळया तुम्ही, सेंट्रल गव्हर्नमेंट विच इज अगेन अ बीजेपी गव्हर्नमेंट इज टॉकिंग अबाउट disinvestment, going out of business. Whatever government corporations and all are there, they're looking at privatizing them. And the same party, BJP government in Goa, is planning to start a business. What logic is this? Point एक आम्ही कॉर्पोरेशन जे म्हणता, सो आय विल लाईक टू कम ऑन GTDC. नाव गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन, त्यांच्यानी कितें केला की सगळी हॉटेलां आर लॉस मेकिंग ऑर दे आर अंडर, दे कॅन हॅव अ बेटर पोटेन्शियल. सो दे आर सगळे प्रायव्हेटायज करपाक सोदता. त्यांच्यानी टेंडरूय केला आनी द मेनी आर इन द प्रोसेस. अँड एवरीवेअर द पंच लायन इन द कॉर्पोरेशन मिटींग इज दॅट यू नो गव्हर्मेंट इज नो बिझनेस टू बी इन बिझनेस. सो अशें एक दुसरें एक आनीक कितें चालू करप, I think it is a very how it is going to work, because there has to be more clarity. ज्या राज्यांनी मायनिंग कॉर्पोरेशन रन करून मायनिंग बिझनेस जर केला थंय कितलेशे मीन्स परते सुरूच जाले नात. इतली वर्सां, इतले डिकेड्स आमची गोंयान पळय जो मायनिंग वॉज द मेन इंडस्ट्री. आय थिंक द वे इट इज गोइंग टू बी डेल्ट विथ नाव, आय डोंट थिंक देर इज अ इंटरेस्ट इन रिवायविंग इट. That suddenly in an election year there will be a windfall of profit from mining. आता हे जर पोरूचे नॉन फेरस मायनिंग मिनरल ते बजेटाचे हेड येतात ते फिगर जर पळयत, ते पोरूय 450-500 कोटी माऱ्यांकच आशिल्लें. पूण ते येता अशें 250-300 कोटी माऱ्या येता, कारण मायनिंग काय सुरू जावना. बरोबर. आणि गोंयचें मायनिंग जरी 20% सुरू जालें, इट वॉन्ट क्रॉस 600 crores रॉयल्टी. पयलीं भशेन ती 1,500 कोटी आसची ना. सो म्हाका हे 500 कोटीचे जे फिगर दिलां, म्हाका हो डावट लागता की इट इज इन्क्लुझिव्ह ऑफ मायनर मिनरल्स प्लस मेजर मिनरल्स. गोंयांत कोविडान परत नेट धरलो. नोव्हेंबरांतले परिस्थितीचेर परत पावले. ब्रेस्तारा 189 नव्यो कोविड केशी रजिस्टर. एकूण एक्टीव केशी 1278. देशभरांत फाटल्या 24 वरांत 53,000 वयर नव्यो केशी. ते शिवाय कोरोना व्हायरसाचे नवे म्युटंट. भौशीक शिगमो होळी रद्द करात म्हूण सोशल मिडियाचेर सूर. सरकार रद्द करपा विशीं चिंतता. मंत्री बाबू म्हणटा फाल्यां थारतलें. येयला की शिगमो कॅन्सल जाला म्हणून कितें बाबू वचपाक हांगा सैमाक आमी सांगला सगळे लोकांक की खरोखरच कोविडचें हें वाडलेलें आनी आमकां गोंयकाराक एसओपी हें स्ट्रिक्टली धरून हो शिगमो उत्सव करपाचो. आनी 3 कडेन शिगमो उत्सवाचें हांव फाल्यां कितें तें डिटेल मागीर सांगता. पण जातोच शिगमो फाल्यां सांगता. बरें.
मडगांव पालिका आरक्षणा आड याचिका हायकोर्टान दाखल करून घेतली. सांगे पालिका आरक्षणा आड याचिका भायर मारली. मडगांव पालिकेत ओबीसी आरक्षणा आड भाई नायकाचो पूत प्रभावान घाल्ली याचिका कोर्टान एडमिट केली. पालिकेत 50% मर्यादे परस मायज ओबीसी आरक्षण केलां म्हूण हरकत. कोर्टान अंतरीम थाकाय दिल्ली ना. याचिका दाखल करून केस जूनात दवरल्या. ह्यो एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. रोखडेच परत मेळया. एकतीस मार्च मेरेन दुधकारांक 1.5 कोटी दर फरक मेळटलो. लिटराक 82 पैसे मेळटले म्हूण गोवा डेअरीचो चेअरमॅन दुर्गेश शिरोडकारान जाहीर केलां. 1 एप्रिल 2020 ते 28 फेब्रुवारी 2021 मेरेनचो फरक दुधकारांक मेळटलो. 176 सोसायटी आनी सुमार 4,000 दुधकारांक ताचो फायदो जातलो. हे खेप खंय गोवा डेअरीक 3 कोटी वयर प्रॉफिट जाला. गोवा डेअरी आमची एक बरी वाटचालीन चलता म्हणून हे वर्सा आमी फार्मराक जवळ 1.5 कोटी हो प्रायस डिफरन्स असो म्हणून दिवपाचो केलो. हो 1.5 कोटी आमगेलो 1 लिटरा फाटल्यान जवळ जवळ 82 पैसे 1 लिटरा फाटल्यान पडटा. हे गोरवकाराले पैसे हे गोरवकारांकच वचपा जाय. कित्याक आफ्टर ऑल जर गोरवकार उरलो जाल्यार गोवा डेअरी उरतली. कित्याक हे पयशे दवरून आमी बाबा हे अशें करतले जाल्यार फाल्यां तर आनी कोणी येयलो आनी ते परतून ते पयशांचो कितें जायत तें सांगपा जायना. म्हणजे फार्मराक खंयच नाल्यार फुलना पाकळी ही मेळची ही एक आमची एक ध्येय आशिल्लें म्हणून आमी हे पयशे आतां सद्या फार्मरांक डायरेक्ट फार्मरांक वांटपाक गेल्या. 8 कोटी लॉसां आहा म्हण ती हे चुकीची आहा. इतली की तूं उलयता तें गेले ते वर्साची लॉस आशिल्ली. तेच आमी एक करतले गेले ते वर्साचे लॉसय बी आमी भरून काडटले. एट द सेम टायम कित्याक तें लॉस भरून काडटा तें लॉसूच तर भरून काडून तर ते फोंड पुरोवपाक गेलो फाल्यां सकाळीं दुसरे येतले ते परतून फोंड काडटात की फार्मराच्या हातीक कांयच मेळचें ना. म्हणून आमी कितें केलां प्रत्येक शेअर वांटून घातला. बाबा हितून भितर आमकां फार्मरूय जायो फाल्यां सकाळीं आमचो कामगारूय जायो प्लस आमचो तुगेले कोण ट्रान्सपोर्टर आहा तेयी आमकां जाय प्लस आमकां डेअरी सर्वायव जाय. मोर दॅन 3 crore आमकां प्रॉफीट आहा तुमच्या टायमाचो आमच्या टायमाचो. ही अरावंड 4,000 आमगे फार्मरां बेनिफीट म्हणजे 176 सोसायटी म्हणजे मोस्टली एक 4 ते 4.5 दर फरक आसता. केन्ना सुरू पैसे मेळटले न्हू 82 केन्ना सुरू लागू जातलो. आनी हो दर फरक एप्रील 2020 ते 28 फेब्रुवारी 2021 11 महिन्याचं 28 फेब्रुवारी. म्हशीचे कितले मेळटले गायचे 82 म्हशीचे कितें मायज मेळटले म्हणजे रेट पडटा तसो मेळटलो. आमी ही एवरेज धरल्या म्हशीची आनी गायची मदीं एवरेज काडल्या. फाटले तेंपाक दुधकारांक गोवा डेअरी कडल्यान एक कांयच मेळना. हे खातीर दुधकार खंय तरी थंय भिल्ले सारको जालो. फाल्यां काय बाबा दोन्ने येतात खूब अशें हें जालें. पूण आतां म्हाका जाल्यार दिसता की जेन्ना गोवा डेअरीचेर विस्वास येयलो तेन्ना मुखार सरतली. कॅटल फीड लॉस ना कॅटल फीडसूच प्रॉफीट आहा. आमोणे नावेली गांवकाराचो सेजा वेदांताच्या पीग आयन प्लांट विस्तार प्रकल्पाक विरोध. आमोणे सरपंचाचो स्वार्थ साधूंक प्रकल्पाक तेंको म्हूण आरोप. प्रकल्पाच्या विस्तारान प्रदूषण कमी कशें जावं येता तें खंय सरपंचान स्पश्ट करचें. फक्त नोकऱ्योच दिवपाच्यो आसल्यार खंय गांवांत इको फ्रेंडली प्रकल्प हाडात. की वेदांत जो प्रकल्प आसा तो आमोण्याच्या हिताचो न्हय अशें म्हणून आमोण्याची सरपंच सालिया गांवस हे आपलो स्टेटमेंट दिता. सगळ्यात पयलीं हांव सालिया गांवस हेका विचारूंक सोदता की तुमकां आमोण्याच्या लोकांनी पॉवर ऑफ एटर्नी केन्ना दिली. आमचो आमोणे गांव वेदांताक घाण दवरपाक ती म्हणटा की हो जो प्रकल्प आसा जो येणारो प्रकल्प आसा
तो म्हणटा पोल्युशन फ्री आसतलो. आता म्हाका तिचे लॉजिक कळना. सध्या पोल्युशन इतले महाभयंकर आसा, तितून आनी प्रोजेक्ट वाडयतकूच पोल्युशन कमी जाता का वाडटा ते तिणी स्पश्ट करचे. खुबश्या पंचांनी आपलो अप्रत्यक्ष विरोध प्रकट केलो. आमच्या नावेली पंचायतीन एका रेझोल्युशन घेतलेले आसा कोऑर्डिनेट मिटिंगेक की आम्ही ह्या प्रकल्पाक सपोर्ट करिना, आमचो ह्या प्रकल्पाक पूर्णपणे विरोध आसा. अशें सगळे ओरगांव तशेंच ओरगांव ग्रामपंचायतीन हेका विरोध केलेलो आसा. फक्त एम्प्लॉयमेंट हे एकूच अशें साधन न्हू की सगळे तेच्या फाटसून एम्प्लॉयमेंटाच्या फाटसून सोंपता. आयज जर एम्प्लॉयमेंटूच दिवपाक जाय आसले जाल्यार बरे प्रोजेक्ट आहा, इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट आहा, अशे प्रोजेक्ट हाडपाक जाताले. आमोणे ग्रामपंचायतीचे सुत्रा प्रमाण नोकऱ्यो सेजाची CSR एक्टिव्हिटी मतीत धरून ह्या विस्तार प्रकल्पाक पंचायतीन तेंको दिला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कदंबाच्या ताफ्यांत नव्यो 30 इलेक्ट्रीक बसी सामील जाल्ल्यान कदंब फुडल्या तयारेक. मडगांवां कदंबा डेपो मेन स्टेशन आशिल्ल्यान 25 चार्जिंग पॉयंटांची तयारी चल्ल्या. गाडयेक फूल चार्ज जावंक खंय 4 वरां तरी लागतात. पणजे, वास्को आनी काणकोणाय खंय चार्जिंग सबस्टेशनाची वेवस्था आसतली. फुडल्या म्हयन्या सावन बसी रुटार सगळ्यो मेळून 50 इलेक्ट्रीक बसी चलतल्यो. TTC आमचे आतां वी आर गोईंग फॉर इलेक्ट्रीक बसीस. लायक yesterday CM has launched the 30 vehicles flag offing आमचे काल जाल्लें आसा. So another from the next month we are going to start the operations as per the directives of General Manager and Head Office. So accordingly basically there is a work going at Margaon depot since the main station will be at Margaon. So mostly Margaon depotच्यान सगळे आमचे operations जातली. Even charging station they have made the arrangements of 25 charging points over here, and the same work is in progress, so which will be completed very soon. So accordingly those vehicles will be most of the vehicles will be charged at Margaon. So accordingly operation will be also from the most of the operation will be from Margaon, like Margaon Penjing and then Margaon Karwar, like, and some schedules are there attached for other depots also, like Margaon, this Penjing Saundwadi. So like this the TDC has planned for this 50 buses. Charging खातीर कशें schedule plan केल्लें आसा आमची. Some vehicles are at a station will be at night out for at Margaon, which will be charged at the late night. During the night session, those vehicles will be fully charged and will be made operational for the next day. Another thing is that some vehicles has been route scheduled in the local areas like Netulle, that side, and Karwar. So those vehicles will be charged on an instant charges basis. Like some gap will be there for 2 hours or 3 hours in between. So like this, those vehicles will be charged during that period, and 4 hours the bus will be charged. So that depend upon the route feasibility. DGPन वास्को पुलीस स्टेशनार नवो जिम उक्तो केला. जिम गोवा शिपयार्डान स्पॉन्सर केला. नकली हेल्मेट विकतल्यांचेर कारवाय करपाचें जिल्लो रस्तो सुरक्षा समितीन थारायलां. मुंबय हायकोर्टाचो चीफ जस्टीस दिपांकर दत्तान मडगांवां ई-सेवा केंद्र आनी नवे एअर कंडिशन कोर्ट रुमाचें उक्तावण केलें. मडगांवां प्री मान्सून कामां सुरू. गोंयभरच्यो एक खबरो. हमारी यही है सभी जगह पूरे पुलिस स्टेशन में एक जिम होनी चाहिए, या पुलिस स्टेशन के नियर बाई किसी कॉम्प्लेक्स में जिम होनी चाहिए, क्योंकि टाइम पुलिस को मिलता नहीं है बाहर जाने के लिए, घूमने के लिए. तो जितना भी शॉर्ट टाइम मिलता है उसमें अगर जिम में एक्सरसाइज कर ले तो उनकी फिजिकल एक्टिविटी हो सकती है. ये बहुत मैं GSL का और भी आभारी हूँ. कुछ दिनों पहले GSL ने हमें एम्बुलेंस प्रोवाइड की थी, उससे पहले ATVs प्रोवाइड की थी, और टेलिंग व्हीकल्स. इस तरह से देखा जाए तो GSL ने CSR के अंदर काफ़ी गोवा पुलिस को सपोर्ट किया है. तो मैं बहुत आभारी हूँ इनका कि ये सारी जो रिक्वायरमेंट होती है उस रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा टाइम पुलिस पर्सनल अपने पुलिस स्टेशन में लगाता है. वो रहता भी है, यहाँ पे बैरक्स भी है. तो हमारी कोशिश है कि सब पुलिस स्टेशन को हर फैसिलिटी से लैस कर दें. The District Road Safety Committee for South Goa had a special meeting which was convened to focus on the issue of taking action on fake helmets
with regards to the notification of Bureau of Indian Standards, which will be implementable from 1st of June 2021, wherein no helmets which are not ISI marked will be able to be sold, manufactured, distributed anywhere in India. So in lieu of that, as there are many accidents taking place, and as per the Motor Vehicle Act, it is compulsory to wear a ISI mark helmet. There was a consensus that there needs to be an awareness created among the consumers of which of the authorities that can be approached for action in case the consumer faces a problem. And we are hoping that in the next 2 months, a proper awareness drive will be conducted. E-Kendra services is going to provide a lot of relief to the lawyers as well as litigants, as now everything, the filings can be done online. Even in due course of time, you'll get all the full file will be able to be checked online. Once you are registered with the portal, you'll be able to obtain certified copies also online in due course of time. Now this is a good step which has been good system which has been put in place, as it will make life very easy for the lawyers as well as the litigants. The issue with the Chief Justice regarding the point evaluation system for judges. See, right now judges are evaluated on the basis of point system. Now sometimes we feel that, not all officers, but sometimes the quality of the judgment is compromised because they are more concerned with the disposal of the cases rather than the quality of the judgment. So we have, the Chief has asked us to make a representation, which we will be doing shortly. We raised the issue regarding the change in the High Court timings, as it is not convenient to the lawyer as well as litigant from the extreme north and south of Goa. We have started the pre-monsoon work in both the constituencies, Margao as well as Fatarda. I have deputed 2 teams to clean up or take the pre-monsoon work. They will go to both the constituencies and take up the cleaning work. In addition to that, I have already directed my technical section to engage 50 labourers by way of contract labourer from the concerned agency, so that all the work which is pre-monsoon work, there are many work which are pending, so that it can be taken and we are ready for the coming monsoon. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंटाची वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक ॲप, टाटा स्काय ॲप आणि जिओ टीव्हीचो ॲप. 4 चौकांत मास्क घालात, डिस्टन्स राखात, वाशीन घेयात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.